स्वतंत्रताय संघर्षातले हुतात्मे बाळाराया मापारी हांचे यादिस्तीक म्हण तांचे घर सरकार परतून बांदतले। हे तांच्या खातीर खरे नमन आसतले। 60 वर्सां उपरांत आमी तांकां खरो न्याय दिवपाक शकले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयल्यात। अर्डेक स्क्वा ब्युरो रिपोर्ट। तांच्या सारकेली तांकां ना नोकरी मेळों की ना भोवमान मेळों ना सन्मान मेळों म्हणून हांवें म्हटलें की आज तशें पळोवंक वचत जाल्यार तांचो चलो भायर पडलो, तांची सून आनी तांची धाकटी नात ही दोगांच जाणां घरांत आसा। आमी पुतळे बांदतले, ताचेर व्हडली स्मारकां बांदतले आनी व्हडलें करतले, बट तांकां कितें उपयोग तेजो? म्हणजे आमी फाल्यां सकाळीं जर म्हटलें की आमी 50 लाख रुपया भरून स्मारक बांदलें जाल्यार ताच्या फॅमिलीक आमी कितें दिलें? आमी कांयच दिवंक शकना। बट तेजें स्मारक अशा रुपांतल्यान जावचें म्हणून हांवें म्हटलां ताजें स्मारक ताच्या घराच्या रुपांतल्यान जावचें, तांच्या घरांत तांचो व्हडलो पोर्ट्रेट जावचो, तांच्या घरांत तांच्या कामाचो इतिहास बरोवचो, तें घर बांदून तांकां दिवचें हें म्हज्या सरकाराक ठरयलां। आनी म्हणून हांव तांकां तेंय विचारतालो की तुमचें जर आमी बाळाराय मापारी यांच्या स्मारकाच्या निमित्तान तुमकां घर बांदून जर दिवपाचें ठरयलें जाल्यार तें खंय बांदचें? म्हणजे तांचो व्हडपण तो पळयात। हांव तुमकां मुद्दामून सांगता, म्हणजे ह्या स्टेजीचेर सुद्दां तांचो व्हडपण पळयात। तांकां हांवें म्हटलें अस्नोड्या थंयच बांदुया काय म्हणून, ना म्हणपा लागली। त्या घरांत आपलो चुलत भाव रावता, तें घर ताजें आसा, म्हणजे ताजें जर बांदलें जाल्यार तें आपल्याक म्हणजे तेजें कित्याक करचें? ताजें नाका, तुमी जर आसात जाल्यार आपल्या त्याच घराचेर कितें करता जाल्यार करा, हांगासर नाका, ही तेंची भावना, हो तेंचो व्हडपण। म्हणजे हे संस्कार तांचेर जाल्ले आसा, हें तेंचें खरोखरूच मोठेपण। पण आज ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव जाहीर करता की ती सांगता थंयसर तांच्यांनी जर शिवोलें आपल्या घर आहा थंयसर, तेंच घर आमी ल्हानशें काय आसना, पण तेंच घर तेंच्या स्मारकाच्या रुपांत म्हणजे कायमचें बाळाराया मापारी स्मारक अशें घर बांदून दिवपाचें आज जाहीर करता। वर्सभराच्या भितर आमी तेंय बांदपाक येता। जर तेंच्या घराच्या जाग्याचेरूच जर तें बांदपाचें आसत जाल्यार थंयसर बांदून दिवपाचें ठरयता। ही खऱ्या अर्थात म्हणजे हांव म्हणटा की 63 वर्साच्या उपरांत म्हणजे बाळाराया मापारीक जर खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार तिच्या खातीर आमी कितें तरी करून दिवप, ही तांकां खरी श्रद्धांजली आसतली आनी हे खऱ्या अर्थात तेंचें स्मारक आसतलें। म्हणून आज बाळाराया मापारी हांकां श्रद्धांजली दिता आसतना ते गोंयच्या स्मरणांत हे जनरेशन टू जनरेशन उरचें, फुडल्या भावी पिढी कडेन तांचें केल्लें 26 वर्सांचेर केल्लें योगदान हे तरणाट्याक प्रेरणादायी ठरचें। आनी हे जर ठरत आसत जाल्यारूच आमी म्हणटा की जेका इतिहास खबर आसा ताचो फुडार खरोखरूच बरो जाता।